नमस्कार, पोया सिटीग्राम खबरो। मुस्लिमांचं उपासाचं रमजान महिनो आयच्यान सुरू। या महिन्यात मुस्लिम रोजा धरतात, सांजे नमाज वाचून रोजा सोडतात। फातोडेर ते सांजमेरेन ना उदक ना कसले खाण जेवण, महीनोभर रमजान। रमजान मुबारक की आज पहली तारीख है। रमज़ान हमारे इस्लामी महीने का कैलेंडर का 9वां महीना है और इस्लाम में तमाम मुसलमानों को एक महीने रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है। लिहाजा मुसलमान हर बालिग मर्द औरत रमज़ान के महीने में सुबह सादिक सहरी करते हैं और पूरा दिन भर रोज़ा रखते हैं। शाम को अफ्तार होती है। आजकल इस वक्त जैसे सुबह सादिक का वक्त जो है 4:47 4:47 से पहले जो भी खा लिया वो रोज़ा शुरू हो गया। और शाम को 6:59 पे हमारा इफ्तार होता है। इस बीच हम कुछ खाते पीते नहीं, यही रोज़ा है और ये रोज़ा हर मुसलमानों का फ़र्ज है। रोज़ा इस तरह नमाज हमारी है, इस तरह से रोज़ा है साल में एक महीने का। और अल्लाह के फजल से ये रमज़ान शुरू हो चुका। आज इसकी पहली तारीख है, पहला रोज़ा है। रात में खुसूसी नमाज पढ़ी जाती है जिसको हम तरावी की नमाज कहते हैं। 20 रकात नमाज पढ़ी जाती है, वो भी सिर्फ रमज़ान ही में पढ़ी जाती है। हिंदूंनी अक्षय तृतीया मनयली। या दिसा लोक मुद्दाम भांगर गाडी असल्यो गजाली घेतात। काय जण घरप्रवेशही करतात। 3:30 शुभ मुहूर्तातलो तो एक मुहूर्त। लग्न कारणाकूय हो मुहूर्त बरो। अक्षय तृतीया म्हणजे एक महालक्ष्मीचे दिवस म्हणटा। म्हणजे आम्ही वर्षाने आमचे या सनातनाचे पंचांगाचेर आम्ही 3.5 मुहूर्त म्हणटा। त्याप्रमाणे आमकां 3 दिवसाचे मुहूर्त म्हणपाचे आसता, तेका मुहूर्त पळोवपाची गरज नासता। म्हणजे आमी बाकीचे दिवस आमी कितें देवाची पूजा करपाचें आसूं नाजाल्यार कितें देवाचे कृत्य करतना आसूं नाजाल्यार आमी घरासून कितें भायर सरतना आसूं आमी राहू काल बीन पळोवन नाजाल्यार मुहूर्त बीन पळोवन आमी भायर सरता। तशेंच पण या अक्षय तृतीया, गुढीपाडवा आणि युगादी या तिनी हितून आमी म्हणजे दिवाळी या तिनी हितून आमी मुहूर्त पळोवपाचे गरज ना। 3.5 मुहूर्त म्हणटा। 3.5 मुहूर्त म्हणपाचें कितें, ह्या पूर्ण दिवसाचेर तुमी कितें देवाचे कृत्य करूं नाजाल्यार कितें तुमी स्वताक कितें खरेदी करपाचें आसूं तें केलें जाल्यार तितूनचें तुमकां यश म्हणपाचें चड अशें आसा। आनी अक्षय तृतीयाचें म्हत्व म्हणजे अक्षय तृतीयेच्या दिसा कोणी भांगारचे वस्तू कितें घेता ते घेतले जाल्यार घरान ते घेवपाचे शक्ती म्हणपाचे आनीक खूब वाडटली। म्हणजे अक्षय तृतीयाचे दीस जर घेतले तेजे घेवपाचे शक्ती म्हणपाचे आमकां देवान खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान दिता अशी पुराणाचेर सांगलेलें आसा, शास्त्राचेर। त्या प्रमाणे त्या खातीर लोकांनी अक्षय तृतीया दिसा खूब ह्या भांगारचे वस्तू बीन घेवपाक खूब मानता लोकांनी। ढवळी ते फर्मागुडी ओव्हरपासार आत्रे पयऱ्यान एक्सिडेंट। या ओव्हरपासार खंय एक शार्प वल्त आसा। मंगळारा एक ट्रक परतलो, तातूंत स्क्रॅप आशिल्लें। आदी एक कंटेनर, ते उपरांत कॉन्क्रीट मिक्सर परतल्लो। या वल्तार म्हाल भरिल्ले हेवी गाडयांचो कंट्रोल वता। रस्त्यांक इंजिनियरिंग डिफेक्ट आसा म्हूण दुबाव। घेऊया एक ब्रेक।
CRZ कायदो मोडला म्हणून दक्षिण गोयचे जिल्लोधिकाऱ्यान सेर्ना भाटीतल्या फुर्तादो रेस्टॉरंटाचे डिमॉलिशन सुरू केला। मामलेदार आणि बाकीचे अधिकाऱ्यांचे हजेरेत मंगळारा कारवाय सुरू झाली। बेकायदेशीर बांधकाम मोडपाक खंय 2 दीस तरी वतले। As per the NGT order 12/1 to 12/5 entire structure आसा ती demolish कर म्हणला, which includes the Furtado restaurant. तेजी म्हाका दिसता 7-8 ती स्ट्रक्चर आसात आनी सायडीन एक 3-4 स्ट्रक्चर आसा. आउट ऑफ दीज 2 of them already taken a stay. काल ते आमकां स्टे ऑर्डर हाडून दिला आनी आतां ताणें प्रोड्यूस केला स्टे ऑर्डर. रेस्ट एवरीथिंग विल बी डेमोलिश. सो इट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. एज ऑफ नाव आमकां ते स्ट्रक्चर केला सद्या एक DCP आसा. I already called deputy collector and asked him to get another 2 DCP because structures खूब आसा तेच्या खातीर. लेबर्स कितले आसा? लेबराचें काम व्हडलें ना, लेबर्स अराउंड 20 आसा. तेका हे सगळें ते रुफींग हे जमनीक कितें केला पळय ते सद्याक काडपाक लायला. मेजर वर्क इज ऑफ JCB. ज्या पळयलें जाल्यार एक DCP पळयलें जाल्यार आज जावचें ना, बट ऑर्डर इज ऑनवर्ड्स टुडे ऑनवर्ड्स टील द कंप्लीशन. गोयचेर आर्थिक वजे वाडला ताका खंय BJPचे सरकार जबाबदार. उत्तर गोयचो काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय बिकेन मिडिया मुखार आरोप केले. गोंयांत मायनिंग बंद पडला ते पडला आनी आतां खंय सरकार ट्युरिजमूय बंद करूंक फुडें सरला. आज आमी पळयता की गोंयाची इकनॉमीक ज्या तरेन सकयल देंवल्या आनी फायनान्शियल बर्डन हे आमच्या गोंयकाराचेर आसा, त्या BJPच्या 7 आनी 1-3 म्हयने वर्साच्या काळान सरकार जो BJPन आयला तितून आमी एक गोंयाक एक सगळें डावनफॉल पळयता. आयज आमी पळयता की मेजर ट्युरिजम जो आसा तो एकदम सारको डावन जाल्लो आसा. ट्युरिस्ट म्हाका दिसता जे फ्लायट येताले काँग्रेसच्या काळान 800 ते 900 फ्लायट्स येताले ते रेड्यूस जावन 250 चार्टर फ्लायट्स जाल्ले आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येकाचो बिजनस तो शेक ओनर आसूं, टॅक्सी चालक आसूं, पायलट रायडर आसूं, जावं एक गाडो चलोवपी आसूं, हेंचे सगळे बिजनस एक तरेन डावन जाल्ले आसा. टुरिजम क्षेत्राची ही घसरण चल्लेली आसा. आयज पर्यंत तुम्ही टोटल रिकॉर्ड काडा जाल्यार काँग्रेसच्या टायमान टुरिजम हे बरे हाय लेवलचेर आसले गोंयांत, कोणूच नाकारचो ना. पण आयज जेन्ना BJP सरकार येयल्या उपरांत हे टुरिजम सामकें म्हणटा ते सोंपलेले आसा. आनी ज्या दिसा जो बाबू आजगांवकर टुरिजम मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान ते आनी काबार जाल्ले आसा. हे सांगपाचें कारण म्हणजे तुम्ही आयज पळया कोणाचेच बिझनस, जशे आमचे अध्यक्षान सांगला, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षान, कोणाचेच बिझनस चलना तशे आयज खंयच्या बिझनसमॅनाक विचारा तुम्ही, टॅक्सीवाल्याक, शेकवाल्याक आनी कोणाक बारीक धंदेवाल्याक तुझे कशें चल्ला, रेस्टॉरंटवाल्याक विचारा तर ते म्हणटा बिझनस कांयच ना. फॉरेन टुरिस्ट ना ते ना, हांगा इंडियन टुरिस्ट सुद्धा ना. कावऱ्या खणीर पावणेची मीन येरादारी चालू आसा. ट्रकवाले मात बेजारल्यात. तांकां खंय लुकसाण जाता. GPSाक सिम कार्ड दिलां ताका खंय सारकी रेंज ना. रेंज येयसर रावचे पडटा आनी तातूंत तांच्यो ट्रिपी वतात. साहेबा जाण मरे रेंज प्रॉब्लेम म्हणल्यार तेंगे वडाफोना कार्ड आनी ते रानां आसा आमी मीन हाडटा तांकां वडाफोनात एक फावट रेंजी आसना. तेन्ना तो सांगता तूं वच आनी कनेक्ट कर आनी यो म्हणटा वयर दोंगराचे वचून 2 किलोमिटर दोंगराचे वचपाचें आनी परत येवपाचें. कनेक्ट जाल्यार बरें आहा, परत येता म्हळ्यार परत कट, मागीर तो म्हणटा परत वच. 2-3 फावट आमकां दोंगराचे वयचें पडटा. डिजल पिडार जाता आमचें. ते रानां जे रेंज मेळटा तेचली तरी तेणी कार्ड एक्टिवेट करप न्ही. हे एक वायफाय तेणी घालपाचो आनी सगळे पासवर्ड नंबर दिवपाचो. सगळी गाडी आमगे पासवर्ड एक्टिवेट करून घेवपाक शकता आमी. गाडयो आसा
आणि गाडयो येऊन आता सकाळी 9 गाडी येयल्ल्यो कोणाची 10 येयल्ल्यो आता ते ड्रायव्हरांनी गाडये बरोबर रावचे पडले गाडये बरोबर खंय तरी नाक्यार रावचे पडले जावं सावड्ड्यार रावचे पडले जावं मडगांव रावचे पडले पण ते ड्रायव्हरांचे आपल्या तांकां घराडें वचूंक मेळना सांगपा म्हटल्यार जेवण असल्यार तांकां जेवंक मेळना पयशे असल्यार जेवण मेळना त्यांचे ते नेट गेले जाल्यार थंय गाडी येवली थंय त्या ड्रायव्हरांनी न्हिदचें पडटा सांगपा म्हटल्यार ना आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा त्यांचो मनीस आसचो खंय आमी लोड करता थंय आनी खाली करता थंय जेन्ना तुमचे अशे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमचे ड्रायव्हर कितें करतले तेन्ना त्यांचो मनीस आसूंक जाय न्ही ते कोण गौरंग म्हणटा ते कोण ते जोकी म्हणटा ते कोण त्यांच्या ऑफिसाचे मनीस किंवा कालची 5 गाड्यो अशें आसा की तांकां हांगा एक्टिवेट जाली म्हणून धाडले तांकां आनी आतां मायनर ट्रीप भरतकीर परतून एक्टिवेट ना म्हणटकीर आनी आतां परतून येयला त्या गाडयेक 5 गाडी आसा काल एक्टिवेट जाले म्हणटकीर धाडल्यो सिम कार्ड आनी सगळें एक्टिवेट आसा म्हणून धाडले तांकां तेंच्या आयज सकाळीं परतून लोड केली परतून तांकां थंय दाखोवपाक लागले की एक्टिवेट ना म्हणून आतां परतून गाडी खाली केला आनी परतून आतां हांगा येयला रिकामी गाडी गेल्या नंतर आमी लोड करता लोड केल्या नंतर काट्यार घालता काट्यार घालल्यानंतर एक एक फावटी तेंगे सिस्टमात दाखयना आमी ऑलरेडी सगळे आमचे हेजे GPS पयशे पेपर सगळे एक्टिव प्रॉपर आसता आमगे पेपर पण तेंगे सिस्टमात दाखयना गाडी पण ते कितें म्हणटा एक एक फावटी तुमी रेंजी वसात जावं हें आसता प्रॉब्लेम आसता तेंगे काय हेजो मेगासॉफ्टाचो आनी मेगासॉफ्टा प्रॉब्लेम आसा तेंगे सिस्टमूय प्रॉब्लेम आसता तो आतां लॉस कोणा जाता आमकां जाता कित्याक आमची ती ट्रीप वयता आनी ते पयशे भरून आमकां कितें फायदो आनी आमी हे आजूच सांगताय आमकां स्पीड GPS नाका स्पीड गोंदान आमकां क्वॉलिटी गाडये बसयलो आहा तो काम करता स्पिडीचें पूण आतां आमकां नाक म्हणपाक कारण हें सो आतां ह्यो गाडी पळयात कितली गाडी बंद आहाय त्यो 3 म्हयन्या लोकांक 2000 भरले कोण वर्सा कोण 8000 भरता 10000 भरता हें चालू आहा इतले पयशे भरून आमगे हे पासून गाडी तो बंद उरली जाय तूं आनी लॉस सांगू जाता आतां ती गाडी सकाळी काल गाडी गेल्ल्यो गाडी तेंगे GPS तेंगे चलना तेंगे कम्युनिकेशन दाखयना तेंगे टावर सारके ना सगळो प्रॉब्लेम तेंगेलो आमगे ट्रक होणार हितून प्रॉब्लेम कांयच ना मडगांव गोगळात एका बिल्डरान सुवात खणून दवरल्या ताका राखणे वणत बांदिल्ली ना एक गाडी तातूंत पट्टा पट्टा धडेर सालवार लोकांची थंय घरादारां आसात राखणे वणत जर बांदिना जाल्यार घराय कोसळटली म्हूण भंय विचारतले जाल्यार बिल्डर आमकां मेळना It's a danger when we reverse our cars. A car nearly fell in. Our neighbor's car was backing up, and 2 wheels went in because a slight mistake is enough to kill someone. It's about 3.5 meters down, and besides that, they have not put any reinforcement, so there's a crack, which I'm sure in the rains the road itself will collapse. So I've made complaints to the collector. A copy has gone to the municipal as well as our police station of Atharda. Everything we have made complaints, but so far nothing has been done. आमकां ते म्हाजे तेणी आतां ती बांदून दिवपाक रिटर्निंग वॉल बांदपाक रिटर्निंग वॉल म्हाजे तेणी बांदून पावसान कोसळटले सामके म्हाजे घर आनी हांवें सगळे कडेन कंप्लेन केल्या आनी ताका आजून पासून सगळ्यांनी ऑर्डरी काडला ती बांदून दिवपाची तरी तो दामू नायकाच्या सपोर्टाचेर ते आजून सगळें करिना तेन्ना ती बेगीन एक्शन घेवन म्हाजी पावसा पयलीं तेंच्यांनी बांदून दिवचें कशें करून आमचो हो आतां इतलो रिस्क जाला तो तर पावसां पड जाल्यार आमकां रोड ना वचपाक आनी हेणें काटींग करून ते सगळें आतां झाड बायचो आरती परती उडयल्या सगळीं सेकंडली आतां 3 टावन प्लॅनिंगाचो कलेक्टराचो आनी फ्लायंग स्क्वॉडाचो रिटेनिंग वॉल काडची म्हूण ताका ऑर्डर आहा स्टील ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दॅट आनी तो आतां एज इट इज आयडल बसून आहा सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट ताका मातशें रिटेनिंग वॉल घालून टू सेफ गार्ड ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज आवर रोड नथींग एल्स सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया फॉलो करात प्रुडंट पळयत रावात प्रुडंट